आमचे केंद्रीय नेते आणि ज्येष्ठ तसेच मार्गदर्शक आमचे भाऊ श्रीपादजी नाईक, मगोचे आमचे वांगडी श्री सुदीन ढवळीकर आणि त्याचबरोबर बाकीचे इंडिपेंडंट जे तांच्यांनी आमकां सपोर्ट दिले ते कॅन्डिडेट आमचे आमदार आणि पार्टीचे पदाधिकारी यांच्या संयुक्तपणे ही बैठक झाली. सगळ्यात पहिली माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे 12 वर्षाचे विकासाचे पर्व आणि त्याचबरोबर सुशासन आणि समाजसेवा आणि समर्पण या हातून तांच्या अभिनंदनाचा ठराव आम्ही हांगा पास केलो. आणि त्याच नंतर वेस्ट बेंगाल, पोंडिचेरी, आसाम हांगा जे यश मेळ्ळा त्या यशाचो उल्लेख करत आणि जसे संघटनात्मक काम ज्या तरेन फुडें गेलां ताजोय उल्लेख करत तांकां परत अभिनंदनीचे आमी हांगा सगळ्यांनी प्रस्ताव दवरलो. तिसरें माननीय नरेंद्र मोदीजी एक फक्त भारतीय जनता पार्टी अशें म्हणून न्ही जाल्यार एक देशभर म्हणून एक मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान लोकांक अनेक वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा ताचेर प्रकाश घेता आनी ते लोकांचे सकयल पर्यंत पर्कुलेट जाता आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे तरांतले जे रिफॉर्म्स केल्ले आसा जी कामां केल्लीं आसा ती लोकांक मुखार येवपाक एक मदीं एक चालना मेळटा आनी ताजो आमकां खूब फायदोय जाल्लो आसा. अनेक गजाली आमकां खबर नाशिल्ल्यो त्यो खबरी त्याच माध्यमांतल्यान कळटा. त्या मन की बाताचो 134वो कार्यक्रम जो आसा तो आतां 31 तारखेक जातलो. तो पूर्णपणे सगळ्यांनी मेळून करपाचो, कारण तातूंत भितर पक्ष विरहीत कार्यक्रम हो आनी तातूंत भितर जितले पर्यंत आमचे फुटफॉल्स सकयल पर्यंत आमी पावता ताजो आमकां फायदो जातलो, जेणे करून केल्ली डेव्हलपमेंट कामां मुखार व्हरून पावतली. त्या नंतर सगळ्या आमदारांनी आपापले विशय आसा ते मांडले आणि ते विशय मुख्यमंत्र्यांनी सगळे आयकून घेतले आणि ताजे नंतर एडमिनिस्ट्रेटीव आणि सरकार आणि पक्ष बरोबर सगळे चलता ताजो हातूंतल्यान जे कितें विशय आशिल्ले ते विशय विचारात आयले ते सगळे तुमकां मुख्यमंत्री सांगतलेच. त्याच बरोबर येणाऱ्या फुडले एक 8 म्हयन्याचो काळ जो आसा तातूंत भितर लोकांची उरिल्लीं कामां त्याच बरोबर लोकां मदीं वचून जे ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या 4.5 वर्साच्या हातूंत जितलीं कामां जाल्लीं आसा ती कामां लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाक जाय. बरीं कामां अजून सगळ्या कडेन ती आमकां उलोवपाक जाय आनी ती कामांचो नियाळ जो आसा तेय घेवन आमी लोकां कडेन वतले. जसो केंद्र सरकारचो 12 वर्साचो नियाळ जसो आसा तो आमी बुकलेट घेवन वतले. तशेंच 4.5 वर्सां म्हणजे एकूण 2012 पासून आमचें सरकार आसा, पूण ह्या 4.5 वर्साचे ह्या टर्मांतले जे उरिल्ले प्रस्ताव म्हणजे तेय मार्गाक लागतले ते घेवन फुडें वतले असो एक निर्धार करीत ही मिटींग खेळमेळीच्या वातावरणांत जाली. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की बाकीचे सगळे जे सरकाराची धोरणां आनी त्याच बरोबर फुडें वचपाचे तांणी केल्ले प्रयत्न आनी ह्या सगळ्या आमदारांचे आयच्या हातूंत आयिल्ले विशय ते सगळे मांडटले. म्हणजे बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे NDA आणि अलायन्स पार्टनर LGPचे नेते बाब सुदीन ढवळीकर, मंत्री पॉवर मिनिस्टर, म्हणजे प्रेस मिडियातले म्हणजे सगळ्या फ्रेंड्स. आज NDA अलायन्सची मिटींग अलॉंग विथ ऑल BJP MLA अलॉंग विथ द इंडिपेंडंट्स हांची नुकतीच पार पडली. या मिटिंगेत विविध विशय डिस्कस जाले. सगळ्यात पहिली उपराष्ट्रपती माननीय श्री CP राधाकृष्णनजी स्टेटहूड डेच्या निमित्तान फाल्यां गोंयांत येता. स्टेटहूड डेचो कार्यक्रम कला अकादमीच्या आवारांत आमी 10 वरांचेर सगळ्या जाणांनी सीट्स घेवची. गोंयांत वेगवेगळ्या योगदान दिल्ल्या लोकांच्या बद्दल तांचें फेलिसिटेशन आनी बाकीचो कार्यक्रम हो गोवा घटकराज्य 40वो घटकराज्य दीन आसा त्या निमित्तान आमी आयोजीत केला आनी व्हडा उमेदीन म्हणजे गोंयची घटकराज्याची म्हायती ही सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवची हाच्या खातीर गोंय घटकराज्य दिनाचें फंक्शन हे उपराष्ट्रपती, गव्हर्नर, हांव आनी आमचे मंत्री सगळे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. गोंयच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी आनी लोकांक ह्या कार्यक्रमाक हांव इन्वायटूय करता. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सगळ्या वेगवेगळ्या सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या विशयी डिस्कशन्स केले गेले. सगळ्यो योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यान सगळे आमदार हे कार्यरत आसतात. तांच्या मदीं डिस्कशन्स केले गेले. येता ते 5 तारखे दिसाच्या निमित्तान आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडोर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हे पूर्णतः ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें थारायलां. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या
90 दिसाच्या कार्यकाळात गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आणि खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन्स करपाचे, आयलँड्स आसतली त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची. ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचें आमी थारायलें. म्हणून 5 जुनाच्या कार्यक्रमाक सगळ्या लोकप्रतिनिधी, पंच, सरपंच, आमदार, ZP या सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे आणि पुराय गोंयचो खूब ग्रीन कॉरिडॉर कसो जातलो, ग्रीन आणि क्लीन गोवा कशा पद्दतीन जातलो हाज्या करून आमी खास येवजण आयकून त्या कार्यक्रमाचें डिस्कशन सगळ्यां कडेन जालें आणि त्या निमित्तान तेंच्यांनी आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत ग्रीन ब्युटिफिकेशन आनी जागा ह्यो डेव्हलप कशें करपाच्यो हाजेरूय तेंच्यांनी भर दिला. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान DDG दीन दयाळ ग्रामीण रोजगार योजना ही केंद्र सरकाराचो बरो कार्यक्रम आमी गोंयांत चालू केला. जे 10वी 12वी ड्रॉपआउट्सान घरा कडेन आसा हांकां ट्रेनींग दिवपाची 14 सेंटरां जी आसा पळय ही गोंयांत ऑलरेडी एस्टाब्लीश जाल्या आनी अशा पद्दतीच्या सगळ्या भुरग्यांक 3 म्हयन्याची वेगवेगळी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग वीथ तांकां ऑल द रिक्वायरमेंट युनिफॉर्मा पासून टिकेट पर्यंत सरकार स्वता दिता. 1,500 भुरगे सद्या पयलीं ही ट्रेनींग घेता आनी ह्या 14 मडगांव आसतले, केपें आसतले, सांगे आसतले, बिचोले आसतले किंवा सांखळे, पणजे, म्हापसा ह्या वेगवेगळे कडेन सेंटर सुरवात जाल्या. अनएम्प्लॉयड युथांनी ह्या सेंटरांनी आपलें नांव रजिस्टर्ड करचें आनी तांकां स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कोर्सीस जी आमी सुरवात केल्या ती तेंच्यांनी ट्रेनींग घेवची आनी तांकां एम्प्लॉयमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात दितले. आमी ज्या निमित्तान 12 वर्साचो माननीय मोदीजीच्या सरकाराक पुराय 12 वर्सां पुराय जाता त्या निमित्तान विविध कार्यक्रमाचे प्लॅन केला ॲट अ स्टेट लेवल आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल आनी त्याच खातीर मतदारसंघ लेवलाच्योय बी ते अचिवमेंट ऑफ द मोदी सरकार त्यो लोकां पर्यंत पावोवच्यो हाज्या खातीरूय बी सरकाराचो प्रयत्न आसा. व्हडा उमेदीन फुडल्या म्हयन्याभराच्या कार्यकाळात विविध कार्यक्रम हे त्या निमित्तान आमी आयोजन करतले. मन की बात हो कार्यक्रम तसो माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीचो सुंदर असो कार्यक्रम सगळ्या लोकांनी मुद्दामून म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा हो कार्यक्रम पळोवचो. आमच्या पार्टी अध्यक्षान ब्रीफ केल्या त्या प्रमाणे खूप मोठ्या प्रमाणात जालो ह्या कार्यक्रमाचो लोकांनी फायदो घेवचो. म्हजे घर ह्या स्किमीक परत एकदा आमी नव्यान येता त्या 10 जून पर्यंत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी 2 कार्यक्रम जातले. ज्यांच्यांनी फॉर्मां एप्लाय केला तेंच्यो 3000 सुमार ऑर्डरी ह्यो क्लियर आसात त्यो दितले आनी जेणे करून सेकंड टप्प्यांतल्यान पंचायतींतल्यान म्हजे घर ही योजना नेटान सुरू करपाचें थारायलां. जेणे करून तितून म्हज्या घरांतल्या सगळ्या तरेचे फॉर्म्स त्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावले तांच्यांनी जाता तितके बेगीन भरून दिवचे आनी तेंच्यो क्लियर कट सनदी आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावस ह्यो सर्टिफिकेटी तेंच्या हातांत दिवपाचें आमी थारायलां. आमी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 हेच्या अंतर्गत प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप हो कॅम्प सुरवात केल्लो. तेन्ना 50,000च्या आसपास लोकांनी ह्या योजनेचो फायदो घेतलेलो. आतां हेल्थ वीथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सुरवात केला. त्या कार्यक्रमाचे डिस्कशन्स जाले आनी सगळ्या लोकांच्या मदीं हो प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप लोकांनी तिचो फायदो घेवचो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन्क्लुडींग द प्रायवेट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा धारगड आनी आयुर्वेदिक कॉलेज हांच्या मार्फत वचून फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट गोंयकारांनी फुकट घेवची जेणे करून तेंचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअपूय जावचे. इन फ्युचर लोकांक अशा पद्दतीचो फुडली दुयेंतां जावची न्ही म्हणून ह्या हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पाचें खूब मोठ्या प्रमाणात आयोजन हे आमच्या सरकारान केलां. ताचोय फायदो घेवचो. मतदारसंघातल्या विविध कामाच्या विशीं डिस्कशन जालें. त्यांची कामां स्पीड अप कशा पद्दतीन करप हाजेरूय डिस्कशन सगळ्यांच्या संदर्भात जालें आनी नक्कीच की आमी परत एकदा जे म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की विकसीत भारत 2047 ते विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर सगळ्या लेवलाचेर करपाचो प्रयत्न हो आमचो आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे NDA अलायन्स आनी अलॉंग वीथ द इंडिपेंडंट MLA मेळोन आमी सगळीं कामां फुडें व्हरत आसा. देव बरें करूं. म्हजे घर म्हटलं पळय तुमी 3,000 ते केन्ना दिवपाचे? म्हज्या घराची 3,000 योजना जी रेडी जाल्या ती टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ 10 ते 11 आपल्या जून आनी नॉर्थ गोवान एक कार्यक्रम आनी साऊथ गोवान एक कार्यक्रम असे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम जातले आनी ज्यांच्यो ऑर्डरी रेडी आहा तांच्या पर्यंत मेसेज पावता आनी हे कार्यक्रम ठरतले. मिनिस्ट्रीचे कितें पासापास आजच्या मिटिंगेन डिस्कशनाचो विशय नाशिल्लो. इलेक्शनाचेर कितें चर्चा जाली? इलेक्शन बेगीन जातलें आत्ता इलेक्शनाचेर चर्चा करपाचो विशयच नाशिल्लो आमचो. आत्ता आमी रुटीन जी 3 म्हयन्यांनी एकदा मिटींग घेता. मार्चाच्या पयलीं मिटींग जाल्ली सगळ्या आमदारांची कंबायनली द सेम मिटींग आमी आतां आयोजन केली कारण बाकीच्या हेजेर आत्ता तरी आमी ओवरऑल बाकीच्या विकासा कामाचेर आनी ऑर्गनायझेशन कामाचेर भर दीत आसा. डेफिनेटली आमी जी ऑस्टिरिटी मेजर्स जे घेवपाक जाय ताजेर डिस्कशन जालां. त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सरकार टायम टू टायम सर्क्युलर्स काडीत आसा ताजेर सगळ्या जाणांनी पालन करचें. आमी फॉरेन टूर बंद केले
त्याचबरोबर बाकीच्यो गजालींचेर जे आहा पळय ऑस्टेरिटी मेजर्स आमी घेत आसा. थँक्यू. चलो हिंदी वाले दोन की मीटिंग्स आज हमने गोवा में आयोजन की थी. भारतीय जनता पार्टी हमारे एनडीए पार्टनर इज एनजीपी और इंडिपेंडेंट एमएलए. अभी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नायक, हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्रीपाद जी नायक, केंद्रीय मंत्री और सुनील लवलीकर जो हमारे पावर मिनिस्टर मेरे साथ में हैं. आज की इस मीटिंग में हमने सबसे पहले माननीय मोदी जी का अभिनंदन 12 साल कंप्लीट होने पे किया और 12 साल कंप्लीट होने पे जिस तरह से स्टेट में सरकार की तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ. 1 महीने के लिए हम डिफरेंट कार्यक्रम स्टेट में आयोजन करने वाले हैं. आज के इस कार्यक्रम में मन की बात के कार्यक्रम में फिर एक बार सभी लोगों ने सीरियसली और ज़्यादा लोगों को क्राउड इकट्ठा करके देखना है, इसी बारे में भी चर्चा हो गई है. हमने सरकार के बारे में करते वक्त मेरा घर ये जो योजना हमने लॉन्च की उसका डिस्ट्रीब्यूशन सनद डिस्ट्रीब्यूशन लीगल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन 10 जून और 11 जून के वक्त सरकार से दोनों डिस्ट्रिक्ट में करेगी. इसके ऊपर डिस्कशन हुआ. दीनदयाल ग्रामीण रोजगार योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत अभी अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूथ जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. हमें हर वक्त जो हमें टारगेट मिला है कि अप्रॉक्सीमेटली कि 15,000 यूथों को हम स्किल करेंगे और उनको जॉब भी सरकार की तरफ से देंगे. इसके ऊपर डिस्कशन हुआ. फर्स्ट बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, सेकंड थर्ड बैच इसमें ज्वाइन हो जाएंगे. इसी सरकार के अंतर्गत हेल्थ विद आयुर्वेदा के कार्यक्रम जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी मात्रा से सभी जगह करने का हमारे डिसाइड हुआ. आज के इस कार्यक्रम में फिर एक बार पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, गोवा स्टेट लेवल पर जो केंद्र सरकार की योजना यहाँ पे आ रही उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट नीचे लेने के भी उस पर डिस्कशन हुआ. रिसेंटली द केंद्र सरकार हैज सैंक्शन 1800 crores of rupees फॉर द कुंकली बाईपास. इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ. इसी तरह से हमेशा के लिए जो बाकी प्रोजेक्ट हमारे जिनका फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं, जिनका इनॉग्रेशन करने वाले, इस तरह के सभी प्रोजेक्ट जो है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिटिंग टू द स्टेट ऑफ गोवा फॉर दिस इनॉग्रेशन, अदरवाइज फॉर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं. आगे आने वाले कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय लीडर्स जैसे कि अभी 8 तारीख को हमारे पोर्ट मिनिस्टर मिस्टर सोनोवाल जी आने वाले. डिफरेंट मिनिस्टर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है इनके लिए इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन के लिए जो केंद्र राज्य में आएंगे उन सभी का भी आज डिस्कशन हुआ और सभी एक्सपेडाइट करने की बात डिसाइड हुई. ये फिर एक बार आज के मीटिंग में सभी एमएलए और पार्टी पदाधिकारियों का सहकार्य रहा. सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ. जय हिंद. कल वाइस प्रेसिडेंट गोवा में पहुंच रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट कल आज गोवा में आ रहे. कल उनका कार्यक्रम गोवा स्टेट डे के अवसर पर हमने कलाकंद में आयोजन किए. 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम रहा. सभी लोगों का आह्वान करता हूँ 10 बजे से पहले कलाकंद में कैंपस में आ जाए. थैंक यू.